नमस्कार येवकार गोवा टुडेत सुयश गावणेकार पावणेच्यो खणी परवडना मिनेर सुक्यार मिन्ना निर्गत बंदीचो विचार वेंचणुको तेंकल्यो गोंयांत प्रभाऱ्यांचो संचार राष्ट्रवादी शिवसेना महाआघाडीचो उच्चार कोळसो कसिनोची घुसमट बीजेपीच्या आमदार रस्त्यार लोबेरा फाटल्यान सगळे गेले नवो FC गोवा ग्राउंडार सविस्तर खबरां दी हेडलायन्स पावणे वेल्यो खणी परवडना सरकारी वसुली देमायज मिनेरांनी खणी कुसयल्यो मिनाक उजो निर्गत बंदीचो सरकाराचो विचार GMOA म्हणटा सरकाराचो उपराटो कारभार वेंचणुकांचें वारें राजकीय हालचालींक नेट बीजेपीचो गोवा कर्नाटक तामिळनाडू प्रभारी CT रवी गोंयांत म्हापशा शिबिरांत वांटेकार माधयचेर विचारल्यार सध्या उलोवंक न्हयकार शिवसेना म्हणटा गोंयांतय जावया महाआघाडी राष्ट्रवादी सेनेची पणजे बरोबर ऑफिसां उक्ती चर्चिल म्हणटा 50% सीट ना जाल्यार युती नाका प्रफुल्ल पटेल समविचारींचे मेरेन कसिनोचेर कोविड केशींचो बोवाळ आमदार महापौर बोट दाखयता मुख्यमंत्र्याक कसिनोवाल्यांची तोंडां बंद नो पार्किंग ते कसिनो मेरेन राजधानीत रातयां अंधाधुंदी गोंयचे एकवटाचो आतां पोन्ने गोंयांत खोर्ले रेल्वे डबल ट्रॅक हायवे 4 लेन पावर लायनी आड जागोर अलिना क्लाफासा फाटल्यान बाबाशानय रस्त्यार आनी FC गोवाची ISL मोहीम बेंगलुरू FC आड मॅचीन फातोड्डे सुरू नवो कोच नवे प्लेयर हे फावट एटॅका बरोबर डिफेन्साचेरय भर टायटलाचेर नजर पावणेर घेतिल्ल्यो मायनी परवडना जावन मिनेरांनी मायनिंग बंद दवरिल्ल्यान स्टील उद्देगा मुखार कच्च्या मालाचें संकट ओडिशांतल्यो 1-2 सोडल्यार सगल्यो मायनी बंद रॉयल्टी मिनरल फंड मिनरल ट्रस्टाची भरपाय काडून खर्च सुटना जाल्ल्यान मायनिंग बंद स्टील मंत्रालयाची मीन निर्गत बंदीची भाशा GMOA म्हणटा निर्गत बंदी फक्त खासगी स्टील उद्देगाचे भरीक वेल्यान सरकार आनी अर्थवेवस्थेची येणावळ बुडटली गोंयांत सरकार आशिल्ल्यो मायनी सुरू करूंक दिना आनी ओडिशांत पावणेर काडिल्ल्यो मायनी मिनेरांनी परवडना जाल्ल्यान बंद दवरल्यात लिजा पावणेर घेवन तश्शी कुसयल्यात फायनान्शियल एक्सप्रेसाच्या रिपोर्टा प्रमाण स्टील उद्देगाचेर सध्या कच्च्या मालाचें संकट मायन्स मंत्रालयान ओडिशांत 24तल्यो 21 ऑपरेशनल मायनी पावणेर दिल्ल्यो JSW आनी AMNSच्यो 1-2 सोडल्यार सगल्यो बंद JSW आनी AMNS काडटा ते मीन तांचे स्टील उद्देगाक वता बेस प्रेसाचे 94 ते 150% मायज बोलीचेर ह्यो लिजांच्यो पावण्यो गेल्यात ते खेरीज मिनेरांनी सरकाराक 15% रॉयल्टीचे 30% भरपाय जिल्लो मिनरल फंडाक आनी रॉयल्टीचे 2% राष्ट्रीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्टाक हे सगळे वजा करून मिनेरांक मायनिंग परवडना जाल्ल्यान तांणी पावणी घेवन मायनीज बंद दवरल्यात आनी ऑपरेशनल मायनी बंद आशिल्ल्यान स्टील उद्देगा मुखार संकट भारतांतल्या स्टील उद्देगांक वर्साक सादारण 180 मिलियन टन मीन लागता उत्खनन जाता 250 मिलियन टन वेले 71 मिलियन टन निर्गतीक वता अस्तन बंगालांतल्या स्टील उद्देगांकडेन आनीक 15-20 दीस पुरो इतलेच मीन आसा तो मेरेन वेवस्था जाली ना जाल्यार थंयचे 64 स्पंज आयर्न आनी स्टील उत्पादन उद्देग बंद पडपाची परिस्थिती शॉर्टेजीत मिनाचो प्रेस सादारण दोबरादीन वाडिल्ल्यान स्टील उत्पादनाचो खर्च वाडला हे फाटभुंयेर लोखंडा मिनाचे निर्गतीचेर तात्पुरती बंदी घालपाची शक्यताय केंद्रीय स्टील उद्देग मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान उक्तायल्या गोंय मीन निर्गतदार संघटनेन हाचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या निर्गतीचेर बंदी घालप म्हणल्यार प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या स्टील उद्देगांची भर घालपाचो प्लान मिनाचो प्रेस जितलो मायज तितली रॉयल्टी आनी बाकीचे टॅक्स ड्युटी मायज सरकाराची येणावळ मायज कसलीय बंदी घालप म्हणल्यार सरकाराची आनी अर्थवेवस्थेची येणावळ देंवतली मात प्रायव्हेट स्टील सेक्टरांचो फायदो म्हूण गोवा मायनिंग ओर एक्सपोर्ट संघटनेचो अध्यक्ष अंबर तिमलो म्हणटा पावणेर काडिल्ल्या ओडिशांतल्या 60-65 FE ग्रेडीच्या हाय ग्रेड मिनाचे मायनिंगची सध्या मायनिंग परवडना जाल्ल्यान ही दशा गोयचे 45-50 ग्रेडीचे मायनिंग सरकाराची वसुली काडून पावणेर कोणाक बोल्सांक परवडटले ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयांत वेंचणुकांचें वारें राजकीय हालचालींक नेट
बीजेपीचो गोवा कर्नाटक तामिळनाडू प्रभारी सी.टी. रवी गोंयांत पावलो. सांजे उसरां म्हापश्यां कार्यकर्त्यांच्या शिबिरांत वांटेकार जालो. मात म्हादयचेर विचारल्यार सध्या उलोवंक तयार ना. गोंयच्यो बसका आटपून जाल्या उपरांत खंय उलयतलो. बाद में मीटिंग होने के बाद एवढं आज तुम्ही चार्ज घेतात त्याच्यावरच मीटिंग के पहले नहीं, मीटिंग होने के बाद. आणि दुसरा विषय, त्याला मीटिंगची गरज नाही. माधववर आपला काय स्टँड असेल? हाँ, माधव के सर, माधव पे आपका क्या स्टैंड होगा कि आप भी कर्नाटका से हैं? सर, माधव के ऊपर आपका स्टैंड बताओ. मीटिंग होने के बाद सर, बाद में कांटेक्ट कर. बता दूंगा. प्रफुल्ल पटेल म्हणटा बीजेपीक आडावपाची तांक फक्त राष्ट्रवादींत, काँग्रेसीक जमपाचें ना. मात युतीचेर स्पश्ट कांयच उलयना. समविचारी कोणाकय खंय बरोबर घेवपाची तयारी. चर्चिल म्हणटा गोंयांत कोळसो हाडपी काँग्रेस, कसिनो हाडपी राणे, 50% सीट दिना जाल्यार युतीच नाका. प्रफुल्ल पटेलाचे हजेरेंत एनसीपीन पणजे ऑफिस उगडलें. कोविडाच्या परिस्थितीत कसलीच शासकीय आडखळ नासतना आझाद मैदानार गर्देची सभाय घेतली. आमच्या नॅशनल काँग्रेस पार्टीन आयज ऑफिस ओपन केला आणि आयज ह्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक जायती भाव भयणां, जायते आसरांनी आयज तुमी हांगा एकठांय जाल्या. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. हेच्या मुखार बोलतले, हेच्या मुखार जायते जाण हे नॅशनल पार्टीन जॉईन जावपाक रेडी जातले. बरे भाशेन ती हे पार्टी अलायन्स कोताय कोणाय ते 3 जाणाय आनी तें जाय जाल्यार आज तो बीजेपी आहा जाल्यार एनसीपी कोण गुन्यांवकार ना, गुन्यांवकार काँग्रेस. आमचो एकूच आमदार जिखोन येयला पूण तो अजून पार्टी सोडला. आज कुर्सो नाका म्हणून हांवें पयलो स्टेटमेंट दिला. आनी कुर्सो कित्याक नाका? 89,000 जेन्ना भितर सरला तेन्ना हांगासर बीजेपी ना, एमजी पक्ष आनी काँग्रेस पक्ष. तेन्ना हांवें सांगलें आमी आमची टुरिझम इंडस्ट्री वाडोवया. तुम्ही रिकॉर्ड काढून चोवपाक जाता हावसान. तेन्ना एमजीचो उदेश आनी काँग्रेसचो उदेश आसतालो कित्याक उलयता काय म्हणून. दुयेंसाचो पोटोळो कोण? दुयेंसाचो पोटोळो पळय म्हणटा ती काँग्रेस पार्टी दुयेंस हाडपी गोंयांत. अप्रूफ दिता. म्हाका तुमी सांगशी काजिनो गोंया आलो गोंया? काजिनो गोंया हाडपी पयलो म्हणटा तो मोठो चीफ मिनिस्टर राणी शाजिनान बोटी वाड्यो, पारीकारान बोटी वाड्यो. पूण मूळ गोंयांतले काँग्रेसी. म्हाजे रिवर कर्नाटका लोकांक बोट घालपाक कोणी दिलें? मिस्टर प्रताप सिंग राणे, काँग्रेस गव्हर्मेंट. ना म्हूण सांग दी. ओपन चॅलेंज प्रफुल्ल पटेलजी. अलायन्स करपाचे बांदगोळ्याक वचूं नाका. अलायन्स तरी करतलो आमकां 20 सीट जाय. आउट ऑफ 40 वी वॉन्ट 30 सीट्स, not 2 seats, 3 seats, 4 seats, 10 seats. If the Congress would have fought in alliance with NCP, we would have got majority only between Congress and NCP alone. I am very sure of that. But this is the way we were treated. Nobody should give us a lesson on secularism. Nobody should give us a lesson on how we treat our allies. I can only say that NCP will be prepared to fight in all seats. 10 congressmen who joined BJP, if they join you now, can you promise them a ticket in upcoming assembly election? Some things what we speak in private cannot be said. But there are we will see on the basis of the person and on the basis of the larger public sentiment. Okay, the current some 1 or 2 Congress MLAs are supposed to join NCP. If they are ready to join, will take them? We will discuss all these things. Not today. Nothing is.
शिवसेना गोंयांत कांय ठरावीक मतदारसंघांनी काम करून वेंचणुकेक देंवतली म्हूण सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर पणजे पक्षाचे ऑफिस उक्तावणाक उलयलो. महाराष्ट्रांत जाले तशी महाआघाडी गोंयांतय जावं येता. शरद पवाराचे गांधी कडेन बरे संबंद आशिल्ल्यान काँग्रेस एनसीपी सेनेची महाआघाडी गोंयांतय शक्य आसा म्हूण केसरकर उलयला. पवार साहेबांचे स्वतः सोनियाजींशी आणि राहुलजींशी चांगले संबंध आहेत. त्यांनी जर पुढाकार घेतला तर हे घडू शकेल असं मला वाटतं. त्याच्या व्यतिरिक्त पूर्वीसुद्धा NCPची आणि MGPची आघाडी झालेली होती गोव्यामध्ये आणि त्याच्यामुळे फार कठीण आहे असं मला वाटत नाही. आणि पवारसाहेबांची गोव्याशी असलेलं नातं लक्षात घेता ते निश्चितपणे याच्यात पुढाकार घेऊ शकतील असं मला स्वतःला वाटतं. महाआघाडी महाराष्ट्रात फॉर्म झाल्या तशीच महाआघाडी जर गोव्यात फॉर्म जाल्यार जे मतांचे एकत्रीकरण जावपाक जाय ते गोव्यात जाल्यार एक चमत्कार गोव्यात घडू शकता. शिवसेना गोंयांत ठरावीक मतदारसंघांनी उमेदवार घालतली. स्ट्रॅटजी खंय संजय राऊत थारायतलो. आमचें कार्य वाडपा खातीर एक मध्य भागी अशें आमकां कार्यालय जाय आशिल्लें तें आमकां कार्यालय आज उपलब्ध जाल्लें आसा. आतां बेगीनूच रावत साहेबूय येवपाचे आसा. काल आमचे संपर्क प्रमुख श्री जीवन कामत साहेब आयिल्ले आनी तांणी सुद्दां सांगलां की रावत साहेब फुडल्या म्हयन्याच्या फर्स्ट विकान हांगा येवपाचे आसा. ताजे फुडें आमी रणनिती ठरयतले. आनी आतां जशें माननीय श्री दीपक भाईन म्हणलां की एक थोड्याच सिटार आमी कॉन्सन्ट्रेट करपाचें आसा. हे आमचे पयलीं पासून गेले 2-3 वर्सां आमचे ते प्रयत्न आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोवा अगेन्स्ट कोलाच्या चांद्रा जागोरा उपरांत गोंयचे एकवटाची पोन्ने गोंयाक खोर्ले सरकाराच्या नांवान शेबय. रेल्वे डबल ट्रॅक, हायवे 4 लेन आनी 400 kV पावर लायन खंय फक्त गोंयांतल्यान कोळसो कर्नाटक महाराष्ट्राक पावूंक. एकला उद्देगाचे भकीक सरकार गोंय काबार करूंक उठला. अलिना क्लाफासा फाटल्यान आतां बाबाशानय कोळशा आड. Now all these three are directly connected with transportation of coal. Now we don't have any requirement of this coal in Goa. The total requirement of coal that is required by 2030 is 136 million tons per year. Why it is coming to Goa? If it is required in Karnataka or Maharashtra, can't it go? There are 3 ports in Karnataka. In Maharashtra you have Jaigarh. Then why MPT? Because we have come to know if they bring the coal to MPT and then if they transport it by double track or by road or by the rivers which have been nationalized, they save 48 rupees per ton as freight charges. It is just not 48 rupees per ton. Since the total requirement per year is 136 million tons, it is 136 into 10 lakhs into this 48 rupees. So मायनिंगा फाटल्यान गोंयकारांक उरिल्लो टुरिजमाचो आधारूय खंय कोळशान काबार जावपाचो. त्या खेरीज दुयेंसां आनी भलायकेचे इशू. After the mining ban, tourism is the only organized industry which is existing, and almost 4.3 lakhs of Goans are directly and indirectly dependent on the tourism industry. The study by railway shows that when the train is moving at over 100 kilometers per hour, they themselves have said that almost 300 kgs of coal from each wagon flies out over a distance of 600 kilometers. Which tourist will come to Goa? Business will be lost. The hotels, the lodges, all, nobody will come. The taxi drivers, the pilot, motorcycle pilots, everybody will lose business. If we continuously keep breathing coal dust, the immunity will go down. सरकार सांगता ते प्रमाण डबल ट्रॅक पॅसेंजर ट्रॅफिकाच्या व्यवस्थेक आसत जाल्यार सध्या आसा तो सिंगल ट्रॅक भरपूर पुरो. The government says that the double tracking of South Western Railway from Vasco is for helping the passengers. It's a big lie because presently total number of trains that pass on this train in 1 week are only 5 to 6 trains. If you want to help the passengers, then put 1 more train or 2 trains or increase the bogies, the compartments. And we have carried out all the study. We have documents through RTI. Everything points towards coal requirement in Karnataka and Maharashtra. साश्टी मुरगांवचे एका बीजेपीच्या आमदाराचेर कोळशा आड रस्त्यार देवंक आंदोलकांचो प्रेशर. नुवेचे लोक वचून आमदार बाबाशानाक मेळ्ळे. आदी कुट्टाळे अलिना कुंकळे क्लाफासा उपरांत आतां नुव्या बाबाशान. हांवूय गोंयकारूय मुगेली बायल भुरगीं आमकांय मुखार रावंक जाय. हो लोक एजिटेशन करता सगळ्यांक हांव कोताय. आमगे एकल्यागे रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजे बारा रावपाची. आनी म्हाका रिटर्न एश्युरन्स दिवपाक कांय ना. 15th सेंट्रल मिनिस्टर येतलो ते दुसरे मिटींग जातली आनी त्या दोना आपण कोल बंद करता म्हणून. आय थिंक सीएमान स्टेटमेंट दिलें ना कोण MLA दिताय मिनिस्टर दिताय.
पूण ते दस्तो स्टेप हें दितलो आनी कोल बंद कोत म्हणून तेणें म्हाका 100% गॅरंटी दिलो आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मांडवीतल्या कसिनोचेर कोविडाच्यो एकदम 30 केशी म्हूण बोवाळ. आमदार बाबूश आनी मेयर मडकयकार राती रस्त्यार. कसिनोवाल्यांच्यो नो पार्किंग गाडयो उखलूंक दोगांची मध्यान राती मोहीम. सरकारानूच कसिनोक बावटो दाखयिल्ल्यान थंयच्या कोविड केशींचेर सरकारी सुत्रांची तोंडां बंद. आमदारय म्हणटा मुख्यमंत्र्याकूच विचारात. कसिनोक बावटो दाखोवपी तोच. मांडवीतल्या कसिनोनी भायल्या टुरिस्टांची वर्दळ वाडली. कांय कसिनोनी करोना केशी वाडल्या म्हणून रिपोर्ट. आदींच कोविडाच्या दुसऱ्या लहरीची धाकधूक आणि कसिनोनी टुरिस्टांचो धुमाकूळ. कसिनोनी केशी मेळिल्ल्यान पणजे बोवाळ. SOP पाळिना जाल्यार कसिनोचेर एक्शन जातली काय विचारल्यार आमदार मुख्यमंत्र्याकडे बोट दाखयता. कोविडांत कसिनो सुरू करपी खंय तोच, ताकाच विचारात. बाबा परमिशन दिवप ताका चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री परमिशन. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ट यू आस्क द होम मिनिस्टर. He is the right person to give you answer on that. पोन्न्या सचिवालयाच्या वाठारांत रातचे कसिनोत येवपी टुरिस्ट आणि स्टाफाच्यो गाडयो नो पार्किंग सुवातीर नाका थंय नाका तश्यो लायिल्ल्यो दिसतात. मांडवीच्या देगेर रातची अंधाधुंदी. शेनवारा मध्यान राती आमदार महापौराची गाडयो उखलपाची मोहीम. First and foremost, all the vehicles now we have got a pay parking. Okay, so let all these people do the pay parking vehicles. Those roads, especially going to Fontaines, those roads should be clear. So there is a clear and no parking zone. So most important, see, it is nothing to do with money here. It is more to set a discipline for the people. मास्क सगळे सांगता बाबा दुयेंसाक तर साल्वार जावंक जाय ते मास्क घालूंकूच जाय म्हणून. मास्क तुका मरपाक जाय तूं मर, दुसऱ्यांक तूं मरनाका. पण हांव मास्क घालना म्हणजे तूं तुजें चिंता. तूं दुसऱ्यांक दुयेंत करून घेता न्हू. तूं दुसऱ्यांक लागून पुणी मास्क घालना जाल्यार भायर सरनाकाच. ना हांव कॅसिनोचें कांय उलयना. कित्याक वी हॅव गॉट दॅट दे मस्ट बी हॅविंग देयर ओन SOP कितें करपाचें तें तेंचे कडेन आसतलें. We are not the moment our jurisdiction crosses, once they go inside, that is not our business. That is their business to this. दिल्ली मुंबई कोविडाच्यो केशी परत तकली वयर काडटात. लॉकडावनाची परिस्थिती. थंयच्याय टुरिस्टांची रातया गोंयच्या कसिनोनी रातभर अंधाधुंदी. 2 ऑफशोर कॅसिनोनी मेळून 30 कोविड केसी मेळ्ळ्या म्हणून बोवाळ पडला. तातूंत एकेच बोटीचेर 20 केशी. मात जबाबदारी घेवपाक आतां ना कसिनोवाले ना सरकारांतले. एकलोय फुडें सरना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगूट भागांतल्या पारंपारीक नुस्तेमारांक दोट्टी दणको. एके वटेन बेकायदेशीर LED फिशिंग, दुसरे वटेन जेली फिशाचो उपद्रव. LED फिशिंगाक लागून नुस्तें जाळाक सापूच उणें पडटा. ते खेरीज दर्यादेगेर जाळाक जेली फिश पडपाचें प्रमाणय वाडलां. विखारी जेली फिशाच्या भंयान कांय कामगार नुस्तेमारी सोडून गेले. टुरिझमाकय जेली फिशाचो उपद्रव. आतां मातशें भायल्यान चलता म्हणून धरपाक आमी तांकां हाडपाक फिशरीचे कितें केलां हे आमकां दोत्ता तांकां धरिना. अरे आमी ही वयतले मातशें 7:30 यो आनी पळय दाखयता. आमी आडी जाल्यार कितें म्हणटा तुमकां कोणें धर म्हणल्यार बांगडो आतां कितलो मोत्तालो हांगा. ह्या 4-5 दीस जाले न्हू बांगडो चड मोत्तालो. ती लायटी चालू गेलो वडून. अरे ती जेली फिश ताका लागून उडी वचना आतां. अरे आंग वचता काडटलो आनी ते सगळे बायले समजे शूट बॅग घेवन आमदार रावना. ते LED तें जार पडोना. हे हांगाच चोडी खा. मानांक हे पोसतेले आमकां जाल्यार मानांक वचूंक जायना. 4 कॅन जाय पेट्रोलाचे. आख्खे रात भोंवता ते सोदून बांगडे मेवता काय म्हणून भुरग्यांचें कितें जाता पडटाचें काय. गरीब लोकांक मरोनी तांकां मेवता पेटो वयल्यो. कोण नाता न्हू तांकां आमी सांगता बाबा हे एरियाक न्हायनाका. तांकां एरिया दिलेली आहा आमची सायडीक न्हांवपाक. कित्याक हें जार वयता न्हू हें तें मातशें डेंजर लागत जाल्यार हिपी इंडियनाक आमी सांगताय. व्हडले मरे बाल को आसता ल्हान कळ्ळें न्हू तो डेंजर. हेका कांय ना दुसरें. आनी तें नुस्तें कितें जाता हेच्या मोदेकात नुस्तें रावता सगळें. स्पॉयल जाता पळय आतां थोडे तेच्या मोदेकात रावता. सगळे उडून वता ते भायर आनी कोबार करता. दोरया सुकयता ते आनी जाराय चड पडटा. मागीर तेका अरे ते दोरया सुकयता म्हणून जारां येता न्हू. नुस्तें उणें जालें म्हणून जारां सुकयत जाता मरे. जारां खाता आतां कोण नुस्तें खाता. कित्याक लायटूय फिशींग चड जाता न्हू. बेंड म्हणून ते लायट फिशींग चालूच आहा भायर. लायट फिशींग जर उणें जालें जाल्यार नुस्तें सुबेज जाता. नुस्तें सुबेज जाल्यार जेली फीश थोडे आहा. येता ते 2 म्हयने गोंयांत उत्सवी. लोकांनीच कोविड वॉरियर जावन स्वताक जपचें पडटलें.
कोविड बादूंक जायना म्हूण खबरदारी घेवची पडटली म्हूण दक्षिण गोंय कोविड हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पटेलाचो उलो. केशी देविल्ल्यान 24 वरां दीस रात चालू आशिल्ली मडगांव कोविड हॉस्पिटलांतली स्वॅब टेस्टिंग फॅसिलिटी सकाळीं 8 ते रातीं 8 मेरेन केल्या. मागीर कन्सल्टंट डिसायड करता ताका CT स्कॅनाची गरज आसल्यार ताका नेक्स्ट डे सपोज गरज आहा जाल्यार CT स्कॅन करून घेता पेशंटाक आनी आमी वॉर्डान एडमीट करता. जो कोणाक एडमिशनाची गरज ना तांकां आमी होम आयसोलेशन एडॉप्ट करपाक लायता, ट्रिटमेंट दिता आनी एश्युरन्स दिता की यू वील गेट वेल, बरें जातलें. सो कांय ना, कितें हें आसल्यार आमकां तुमी कॉन्टेक्ट करा म्हणून आमचे नंबर दिता तांकां. Apart from rapid antigen, we also do the TrueNAT RT-PCR test. We have a lab with us in the same premise which is running 24/7. Initially, when the travelers testing was mandatory, our swab center also would run 24/7. But now, since that is no longer mandatory, we are running only from 8 AM to 8 PM in the evening. नेक्स्ट 2 months आमची कितलीशी मोठी फेस्टिवल गोंयांत जातली. त्या वेळार आतां पब्लिकान खऱ्या अर्थान कोविड वॉरियर जावचें पडटलें. आनी बेठेंच वॉरियर म्हणूंक शकना, ताच्या बरोबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार SMS म्हणजे सॅनिटायझेशन सारकें आसूं जाय, मास्क सारकें घालूं जाय. आमी आज पळयतात मास्क मानेर घालतात, कपलार घालतात, ते सारके तरेन नाकार आनी तोंडार धांपपाक जाय. आनी तिसरें म्हळ्यार सोशल डिस्टन्सींग हें मेनटेन करचें पडटलें. कोलवाळे उद्देगीक वसणुकेचे वेले वटेन चिखले पॉवर हावसा कडेन वचपी वाटेर डंप करून दवरिल्ल्या स्क्रॅपाक उजो लागलो. 2 फायर ब्रिगेडी घालून उजो आटापा हाडलो. उजो लागलो ताचे वयर पॉवर हावसा कडेन हाय टेन्शन लायन गेल्या. फायर ब्रिगेडीन आदीं ते बाजूचो उजो पालयलो. कोलवाळे वाठारांतली बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड डंप स्क्रॅपाक उजो लागपाचे प्रकार नित्याचेच. डंपिंग केल्ले ते स्क्रॅप त्या जाग्या कडेन वयरसून म्हणजे ते उजो पेटला त्याच्या वयर ते हाय टेन्शन लायन आमच्या चिकाले पॉवर हावसाक दिल्ली आहा. ती वयर आहा आनी पोना थंय उजो पेटलेलो आहा. ताका लागून आमी पयली गाडी हाडटुशीनी पयली आमी थंय लायली आनी मागीर दुसरी गाडी येतुशीन ती आमी दुसऱ्याच पॉयंटार धाडली. FC गोवाची ISL मोहीम बेंगलुरू FC आड मॅचीन फातोड्ड्या सुरू. पेजाद फुटबॉल टीम म्हणून FC गोवाचें नांव, मात गौरांचे हे टीमीन 2दा फायनलींत पावनय एकदांय ही सर्त जिखिल्ली ना. पूण स्पॅनिश कोच जुआन फेरांदाच्या मार्गदर्शना सकयल नव्यान उबी जाल्ली FC गोवा टीम टायटल जिखूंक इत्सूक. पारंपारीक अटॅकिंग स्पॅनिश खेळा बरोबरूच टीमीचो डिफेन्साचेरय भर. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.